अनेक मोतया तुमच्या संगात काण घेऊन आध्यात्मिक मौल्य संगता आमच्या सुमयांच्या पाशावांत प्रत्येक जावन ताच्या 40 दिसाच्या उपासांत ताका सांगात दिवंक देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करना आसां आनी आज तुमकां विचित्र जावन दिसात पूण सत गजाल जायते बरें आमी जिणेंत आमी घडला आमकां घडला अनुभवला आनी आमी अशें घडोवन निराशे जाल्ले आसा एक लिस्ट हांव शिकलें आसा आनी सांगातात आमची जागृती आमी केल्ली आसा आनी थोडे फावटी विसरले आसा ते म्हूण सांगल्यार दुस्मान करतात आमकां सन्मान एक दीस काडूंक आमचो मान दुस्मान करतात आमकां सन्मान एक दीस काडूंक आमचो मान दुस्मान सदांच आमी सांगत आसात खंयच्या घडये ते आमकां खंयच्या रितीन सन्मान करतात आमी नेणाव खंयच्या घडये ते आमकां दुस्मान जाता आमी नेणाव तांचो सन्मान आमी काण गेलो जाल्यार तांचे गुलाम आमी जाता आनी आमचो काडूंक ते मान रेडी आसात खंयच्या घडये त्या घडये सभा सांगते आमच्या इश्ट मित्रांक आमी सांगता घडये तेच इश्ट मित्र आमचे दुस्मान जाले जाल्यार तेच काडतात आमचे मान सन्माना खातीर बर्थडे खातीर त्या संदर्भाक ह्या संदर्भाक सगळ्या संदर्भात ताका आपोवचे आनी सगळे आमी ताचेर वांटून काण घेवचे आनी खंयचे दिसा आमचे रागार ते जातात खंयचे दिसा आमी ताणें सांगल्या बरी चलोवन वचना आमचे कितेंय तांकां वायट दिसलें जातात आमकां दुस्मान आनी काडतात आमचो मान देखून आज तुमच्या लागीं आध्यात्मीक मौल्या देवाच्या उतराचेर होंदून हांव तुमच्या सांगता वांटून कशी व्हरता आमचे दुस्मान दितात आमकां सन्मान करतात आमकां सन्मान एक दीस काडतात आमचो मान एरेमिया प्रवादी देवान विचार घडलो देवाच्या नांवान उलोवचो देवा संदेश मनशा फुड्यार परगटचो बरी खबर हाडून आयिल्लो आनी जे कितें उलयता सोमेचो संदेश देवाचो संदेश मनशा फुड्यार दिवचो रायाक सगळ्या परजेक समेस्तान परगटचो बरी खबर दिवचो ताचे दुस्मान अशें चिंतात ह्या मनशाक आमी काबार करी जाय ह्या मनशाक आमी लागाड करी जाय ह्या मनशाक आमचे तांतलो आमी पयस दवरी जाय आनी कितें केलां बरें आमी कशें तरी एक घुटमळ आमी करी जाय ताका आमी आमचे मदले काडी जाय कित्याक तो मनीस कितेंय उलयता तें आमकां बरें लागना कितेंय सांगता तें आमकां बरें लागना तो मनीस आमी सांगल्या बरी तूं करिना पूण ताका जाय जाल्यार तो करता पूण जर सत गजाल म्हूण सांगल्यार ताका जाय जाल्यार बरी न्ही देवाची आज्ञा देवाची मांडणी देवाची शिकवण तांकां तो दिता पूण मनशाक तें नाका जाता देखून ते चिंतात आमी व्हडले हातीर उपेग करया कसलें तें बॉम्ब घालया म्हणून गी एरेमिया प्रवादीचेर न्हय ताची गुमटी कातरया म्हणून गी सुरिकाण घेवन न्हय ताका बंदुके शूट करया म्हणून गी न्हय ते म्हणटात आमची जीब आमी उपेग करया ताका लगाड काडूंक म्हणटा आसतना पळया बरें उलयतल्याक बरें करतल्याक देवाच्या नांवान ताचो संदेश हेरांक परगटतल्याक कसलें आयकोंक मेळटा कसलें भोगूंक मेळटा आनी आयकोवचो मनीस जरी तर तो पवित्र आत्म्याचे कृपेन ना देवाचो तो न्हय तो दुस्मान जावं पावता न्हय फकत देवा धाडलेलो पण देवाचो दुस्मान जावं पावता कित्याक ताय तें आसात न्हू तो पवित्र आत्मो आनी कितें आसा स्वार्थी जाता देखून ह्या स्वार्थीपणांत ह्या आपलेपणांत ह्या हंकारान आनी ह्या गर्वान तो भरल्या वेळार ताका दिसना आपूण हंकारी आनी गर्वी म्हणून ताका दिसता हांवें करचें सगळें सारकें म्हणून देखून एरेमिया प्रवादीचेर ते म्हणटात आमची जीब आमी उपेग करया ताका आमी जिवेशी मारूंक जीब तालवारीच्यान की शार्प म्हणून सांगून आमी जाणा जे जिबेंत बरें उलयत जिबेंत खोटें उलयत वय जाल्लें उलयत न्हय जाल्लें उलयत देवाचो संदेश दिवेत सैतानाची घुटमळी आमी हेरांक परगटयत नाना सांगती ह्या जिबेंत हांव आमी विचारता पूण आमी विसरता ही जीब जरी तर ही जीब जर तर आमी तोंडा भितर आसा जाल्यार ताच्या बायल्यान 32 टीथ शार्प कितें आसलें खटखटतात आसलें कुडके करता आसलें शार्प दांत ताजे भितर घालात म्हणून
आमी विसरता. देवान जीब रचला वय पूण ताच्या बायल्यान ताका एक कोटे घाला, ताका एक फेन्स घाला, माउथ तेवढं शार्प, 32 शार्प टीथ घालून, दांत घालून. म्हणटा आसतना जीब भायर जाल्यार देवान दवरला ती कुडके जातली जागृत दवर म्हणून. पूण तरी आसतना जिबेक हाडना म्हणटा आसतना आमी खंडीत जावनी जायते फावटी कितल्यागी मनशांक आमी दुस्मानकान घाण गेल्यात, बऱ्या मनशांक दुस्मानकान घाण गेल्यात. देवान धाडल्याक, देवान वेंचून काडलेल्याक, देवान पवित्र केल्याक, देवा अभिषेक केल्याक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतल्याक आनी ह्या संवसारान बरें जिवीत जियेतल्याक जिबेन तांकां आमी जायते फावटी तांचो नाश करूंक मुखार सरल्या. देखून आज येरेमिया प्रवादीक अशें ताका नाश करूं वता आसतना थंयसर आमी आनी एक संगत आमी समजून काडटा. दुस्मान कोण ते दुस्मान? एका भुरग्याचे आवय बापूय एक भुरग्या दुस्मान जावंक शकता की? शकता जाल्यार कित्याक ताणें जल्म दिलो? कित्याक त्या भुरग्याक पालन पोशण केलें, सांबाळलो? एक भुरगें आवय बापायचे दुस्मान जावंक साध्य आसा की? जायना. कित्याक? आवय बापाय ताका सर संगती ताका दितात, इतलो मोग ताका ती वांटून घाण घेतात. कशें ताणें आवय बापाय दुस्मान जावेत? एक इश्ट भाव भयणां मोगाची सैरीन दैरी आमी दुस्मान जावंक साध्य आसा की? जायना. घडये 3 संगती तुमच्या मोगा दवरूंक खुशी व्हरता. कारण इतलेंच की आमकां दुस्मान व्हडां ल्हानां तीं जावंक शकतात. ह्या 3 कारणां म्हणून मोठ्यान तुमच्या लागीं हांव वांटून खुशी व्हरता ह्या आध्यात्मीक मौल्या उपदेशी. पयले सुवातेर आमकां दुस्मान रागाचे जातात. कोण रागाचे मनशां आसात ती सदांच दुस्मान जावंक पावतात. तांकां राग पयलो, ते रागांतावन ते दुस्मान जातात. तांच्या रागा वरवीं दुस्मानकाय वाडत वता आनी राग जाल्ल्या वरवीं दुस्मानकाय तांचे ते वाडोवन ती रागाचीच मनशां जातात. रागाचो दर्यो जातात, रागाचो सागोर जातात, रागाचे गुडे जातात. तांच्या लागीं कोण उलयता आसतना भियोन उलयता. कित्याक? तांचे फकत राग आसा. ह्या रागाक लागून दुस्मान वाडटा आनी दुस्मानकाय वाडल्या वरवीं ताचें जिवीत तो चिंता हांव सारकें करता पूण एक दीस देदेस्पर जाता. आमी कित्याक मनशां आवडायलीं? म्हाका राग येता वय पूण आमी कशें आतां परतून बांदून हाडचें? ते जाल्यार ताका कोणी पातयना, ते जाल्यार कोणी ताका स्विकार करना. चुरचुरे बेजारायन उपरांत हो संवसार ताणें सोडून वचूंक पडटा. बरें केलें कांयच ना. म्हाका रागाचें भांडार जायता आसलें, त्या भांडारांतलें राग काडून हेरांक ताणें उपयोग केले. माया मोग शांती समाधान बरेंपण तें धांपून दवरलें आनी अशें सगळें धांपून दवरना वयर राग मात रायलो. रागाच्या त्या झाडाक सावळी आसची ना. कित्याक थंयसर जीव ना, पानां नात, सावळी पानांतल्या रुखाक आसना. त्याच प्रमाणे मोगाचें न्हू थोड्यांक पयलें कारण जावन आसा दुस्मान काडूंक रागाक लागून. आमी रागाची मनशां गी, आमचे ते राग येता की दुस्मानकाय वाडटा. आमी ना म्हणून पुरो हेरां लागीं विचारया, आमकांच आमी अंतस्कन लढती करया, आमची वरवणी आमी करया. आमकां राग येता जाल्यार दुस्मानकाय वाडटा. आनी असल्या दुस्मानकाये वरवीं जेजूक ताणें न्हयकारलो आनी येरेमिया प्रवादी आज म्हणटा म्हजेरी अशें ताणें एक मांडणी केली की म्हाकाय तांणी नाश करूंक प्रयत्न केले म्हणून. दुसरी सांगत म्हणून सांगल्यार मोगाचें न्हू कट मोसराचे मोसोर ताणें घर बांदलें, हांवें ताचें व्हडलें घर बांदलें जाय. ताका कोणें कुमक केली, म्हाका कुमक करूं ना. ताजी भुरगीं पास जालीं, म्हजीं भुरगीं पास जावनात. ताजें बेळें बरें जालें, म्हाका बेळें उणें जालें. ताजे बांयत उदक आसा, म्हज्या बांयत उदक ना. म्हज्या घरा बरी सुबीत बायल ना, म्हज्या घरा सुबीत घोव ना. ताच्या घरा सुबीत घोव आनी बायल आसा, बरो बॉडी बिल्डर घोव आसा आनी प्रिटी बायल आसा. ताजी भुरगीं बरी शिकतात, दास्तेर आसात, इंजिनियर आसात, व्हडले शिकले आसात. म्हज्या घराक कोण नात आनी अशें ताका देवान बेसांव घाला पूण तो चोर आनी म्हाका देवान बेसांव घालूं ना. हांव एक दुबळो आनी हांव कित्याक हांव संवसारांत जियोचें. एक मोसोर म्हणचें आसा कश्टाचें तें मोसोर. आनी बाब साहेब म्हणटा ह्या सगळ्या उपादेसा पैकी आनी आमकां हर एका रितीन आमकां एका तरान
आज पातका आवडटा आमची जीभ जरी तर आमी गॉसिप आमी एकामेकाक फटोवचे एकामेकाक फटोवचे आनी सांगात जे कितें आमी हेरां ते वांटून घेवंक जाय ते वांटून घेवंक आसतना देवान ताका दिला देवा करगा देवान म्हाका दिल्ल्यात हांव तृप्ती जाता हें चिंतप ना जाल्यार खंडीत जावन आमी मोसरान भरल्या आनी ह्या मोसरांत आमी खंयसरी पावना देवाचें बेसांव आमच्या गेटी भायर आमच्या घरा भायर आनी आमच्या काळजा भायर आमी दवरता देखून मोसोर आसा तेणी जाय की मनशाक बरें करना मनशाक वायट करता आदी म्हाका करोडांनी मिलियन्स लोक जल्मालो आनी मेलो आनी कडेन मोसरान मेलो जाल्यार ताणी वयर जावन चिंता आसलें हो लोक संवसारान कितले सोबीत करून जियेता कितल्या बरेपणान जियेता कितल्या माया मोगान जियेता हांवें मोसोर करून म्हजें जिवीत होगडायलें आनी आज मोसोर म्हज्या काळजांत घाल्लो राग म्हज्या काळजांत घाल्लो ताजे सांगात हांव जियेता थंयसर किडी मरणांत उजो पालवना एमकोणांत हांव जियेता संवसारान कितली मिसां भेटयली जाल्यार कितले मागणें केलें जाल्यार कितेंय केलें जाल्यार एमकोण आसल्याक ते कांयच फायद्याचें ना आनी थंयसर हांव पावलां देखून हो एक काळ आमकां जिवीत बदलूंक आनी तिसरी सांगत म्हणून सांगल्यार पयलें सांगलें हांवें आमच्या रागा वरवीं दुसरें आमच्या मोसरा वरवीं आनी तिसरें पोटा जाळ म्हणटा पोटा जाळ हेरांनी बरें जाल्लें पळोवंक म्हाका नाका हेरांनी बरें जावचें नाका हेरांनी बरें जाल्यार म्हाका पळोवंक नाका आनी हेरांनी बरें जाल्या वरवीं म्हाका न्हीद पडना आनी कशें ताका सकला घालचें कशें ताका आमी वायट करचें कशें ताचें नांव पाड करचें कशें ताचे विशयान नाना तरेची खबरो उलोवचें असली चिंता आमच्या मनान दवरून पोटा जाळ एका तरेची पोटा जाळ आमचें तें आसून खंडीत जावन आमकां हें पातकां आवडटा देखून म्हाका अशें न्हू एका मनशाक देवान धाडला देवार आसला आनी आयताराची मिसाची बलिदानांत हेर मिसाच्या बलिदानांत रेती वेळार मागण्यांत आमी आध्यात्मीक संगती वाचता आसतना म्हणटा देवान हर एका मनशाक ताच्या रुपाचो आनी स्वरुपाचो केला देवान हर एका मनशाक ताच्या रुपाचो आनी स्वरुपाचो केला पूण आज हांव ताजेर रागार जाता ताच्या मोसरां भरता तायते म्हाका पोटा जाळ आसा आनी अशें हें खोटेपणां धाडल्या वरवीं देवाकच देवाचे रचनेकच हांव केणटा जाल्यार देव म्हणजे थंय कितले संतोशान आसात कितले संतोशान आसात म्हाका उडास आसा एक फावटी सेमिनारींत आसता आसतना आमचे देव बापोणे ते आमी होगडावचें कशें हाचेर टॉक दिता आसतना एक ह्या जाग्यार सांगलें एक भुरगो आसलो ताचो मावळो गल्फांत आसलो त्या दिसांनी गल्फ म्हळ्यार बारीक क्रिस्त गांव मस्त पयशे नवी नवी टी शर्टां नवी नवी वॉचां नवी नवी टेप रेकॉर्डर आनी असले संगती हाडटले आनी सेंट पुरो येतले थोडे खावंक वस्तू हाडटले बारीक क्रिस्त गांव कसो आसलें आनी अशें आसतना एक वॉच हाडलें आनी ताच्या भयणीच्या पुताक दिलें नेव्यूक दिलें भयणीच्या पुताक दिल्ल्या वेळार त्या भुरग्याक त्या वॉचाचें मोल गुंतून येतलें पूण वॉच हाडलें म्हळें आनी खेळोंक वयता आसतना ते ग्रावंडार एक कुशीक दवरलें आनी तो ग्रावंडार खेळूंक गेलो आनी खेळोंक वयता आसतना थंयसर कोणें कितें वॉच व्हेलें थोडे तेंपा उपरांत परतून ताजो अंकल फाटीं आयलो आनी त्या अंकलान ताका विचारलें तें वॉच खंय आसा पुता तो म्हणालो तें वॉच गेलें तें वॉच सांडलें कशें सांडलें हांव अशें ग्रावंडार दवरलें हांव खेळटा आसलो आनी कोणें कितें चोरलें म्हाका पाटी मेळोंक ना तुवें कोणाक विचारूं ना गी विचारूं ना आनी तुवें कोणाक सांगूं ना गी हांवें सांगूं ना म्हाकाय सांगूं ना तुवें पूण तुका वॉच ना न्ही आतां ना पूण तुका वॉच त्या वॉचाचें मोल गत आसा की तुका पूण तुका त्या वॉचाचें मोल गत आसा की हांवें हाडलां त्या मोगान तुका त्या वॉचाचें मोल कितलें म्हणून म्हणजे सांगूंक जायना कित्याक भांगाराचें मोल चडटा आनी देंवता आनी तें वॉच भांगाराचें जावन आसलें म्हणजे म्हाका अशें ना पळय आजकाल आमकां देव एका मनशाक एका भांगाराच्या वॉचा बरी आमकां दिता पूण आमी होगडायता आसतना सुलभान ताका आमी होगडायता खंय दवरता कसलेंय नांव दिता कसलेय रितीन ताका आमी वलायता आनी ताचें नांव पाड करूंक आमकां बिजी उरता ताचे विशीं खबरो उलोवंक बिजी उरता आनी ताका अपमान करूंक बिजी उरता आमचें काम सोडटा आनी जेजून सांगलें उतरां आमच्या जिणेंत दोळ्यान तुज्या मुसाळ आसतना किसाळ काडूंक आमी भायर सरता हेरांचें नांव पाड करचें म्हूण सांगल्यार आमकां एक जन्मसिद्ध हक्क म्हणल्यार बर्थ रायट म्हणल्यार हेरांचें नांव पाड करचें आमकां बर्थ रायट कशें पूण देवा मुखार तें शोभना करेजमेच्या काळार आमी आसा सोम्या सांगाता वचना सोम्यान कोणाचें नांव पाड करूं ना रागार तो येवं जावं ना रागार आयलो जाल्यार ताका राग आयलो जाल्यार हेरांक बरेंपण जालें बरेंपण जावंचें बरी ताणें केलें कोणाक दुखोवं ना ताणें पूण आसा तशें सांगलें
सांगत आसता कोणाचेर मोसो नातलो, सगळीं देवाची भुरगीं म्हणून देवाक ताणें समर्पण केलें. आनी तिसरें म्हणून सांगल्यार सुम्याचे जिणेंत आमी पळयता हेरांक ताणें बरें करून सारकें आसतालें. जेबेदेवाचे पूत गेले, आपोवन आवय गेली आनी म्हणान घाली एक उजव्याक एक दाव्याक. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तूं काय चिंताय, पटातळ कित्याक करताय, मोसर कित्याक करताय आनी कित्याक रागान भरताय, हें पळय सोड, हें पळय सोड. कित्याक ते काल्स हांवें पियोंक आसा, तुजे पूत कडेन पियेतीत, पूण उजव्याक दाव्याक ते बापाच्या हातांत आसा. देखून आमची जिणी सगळी बापाच्या हातांत आसा. देखून बापाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. त्या वेळार मात्र आमकां सोडवण आनी सुटका मेळटली. मोगाचें न्हू, जेजू उलयता आपल्या कश्टां मरणा विशीं आनी सोडवण हाडच्या विशीं. आनी जेबेदेव उलयता आपल्या भुरग्यांक संवसारा महिमा दिवच्या खातीर. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी तें तसलें काम दी, असले रिजल्ट दी, बरी ओखर दी, बरो नवरो दी, हें पुरो मागता आमी. बरें काम दी, तें दी, हें दी, सबासून ती आमी मागता. पूण ताका भाग्यवंत करून मागता आमी. तुजो मोग दी देवा मागता आमी. बोगसनाची काळीज दिवन मागता आमी. ताका खालतो करून मागता आमी. ताणें विधेय जावच्या खातीर मागता आमी. म्हाका दिसता आमी मागचें फकत ताणें बरें शिकून, बरें काम करून, बरें ओखर ताका मेळोवन दी, बरो नवरो ताका मेळोवन दी आनी मस्त पयशे जावन दीत, ग्रेस जावन दीत आनी आमकां ह्या उपासांत आमी सांगता अशें आनी हाड करया. हांव म्हज्या भुरग्यां खातीर कशें मागता, हांव कितें मागता, संवसारी वस्तू, अर्थली सक्सेस. पूण जेजू म्हणला पुंजोवन दवरात दिरवी ना संवसारांत, पूण थंय नो वायट हँड्स, मोत कांय ना. थंयसर वायट हँड्स येनात, दोवे मुयो येनात, कांय नात. हांगासर तुमची आस बदीक पयशे दुडू भांगर, थंयसर घडी माती खाता आनी वायट हँड्स दोवे मुयो येतात. देखून मोगाचें न्हू, आमी आज जेजू सांगत वयता आसतना अभिशेकान घेवया, हो सगळो दीस आमी सारया आनी आमी देव आमचेर आपलो आशिर्वाद करता आसतना देवाक आमकांच आमी समर्पण दिवया. देखून फुडार सवरया. दुस्मान करतात आमकां व्हडलो सन्मान, एक दीस काडूंक आमचो मान. पूण देवाक आमच्या काळजांत दिवया मान, तो आमकां उबारतलो सर्गीच्या राजाक. एक दीस तया सांगता बसोंक त्या पवित्र जेवणाक. हाजें व्हरतें हांवें आनी तुवें कितें मागचें तो सोमी आमकां दिवंक तयार आसा. हात उक्ते करून जोडून काडून घेवंक सोमी आमचे समेसांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी समर्पण दिता. देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां राखो आनी सांबाळूं. आमेन.